वणी ये डोळे तुझ्या देराक पळे तुझ्या देराक पळे तोंडाम वणये वणये म्हणून सायलाप केलो पुरो लस दिसना तुका सगळो दीस घरा बसून गम्मत मारून जाले तुझो भाऊ पळे गाद्यांत गोळता घाम पिळता पूण तू वही वणी हावे काम करचे हवे डिग्री सोडला गाद्यांत लोळोंक नाही तर काहीतरी काम करीत नाही किती म्हणजे काम काम आणि रोणी सांगत वसना तू वणी हांव कितें केलें रे म्हज्या बापायच्या गुस्तार करता तुझे खातें हांव कामय करना गाद्यांची घडला कितें करताय तें कर कितें म्हणताय रे बापायचे आसता म्हण खाली करून बसताय गे हांगा दीस रात हांवें काम करीचे हाका कितें खावन पुगून रेड्या बरी जाला हांग पिटो करून काम करून ताका आर मारल्या न्ही ते नासतना सगळो दीस मोबायल टीव्ही फ्रेंड्स पिक्चरां आनी ते कानाखाली दोन गुडद्यो घालून आजच्या फाटल्यान तूं दुडू आनी वेळ बिबाड करता आले दट्टू तुका हे विषय नाका हांव कितें करता हांव कितें केलें रे म्हज्या बाप्पाच्या दुडवेर करता तुझे खातें तू ते नारळ पडल्यात गी बोंडे पडल्यात गी बैलांत ते वचून पडले तुझे काम मात्र तू कर आसचे दोग पूत तुमकां मोगान रावंक नुसो ते डॅडी तुझ्या व्हडल्या पुताक सांग उडलता म्हणे तें सोमना हें सोमना तें करता पिक्चरां मोबायलां सावन म्हजेर बोंबेर येता ही वणी समज तेंच सांगून आसा हांव घाले हांचे खातें डॅडी ते म्हणताय रे रॉनी आज ते सुवांटो तुकाय आसा ताकाय आसा पूण तू कितें आतांच जबाबदारी नासतना सगळे आस्त विबाडताय जो भाऊ पळय सकाळी धांवन सांजे पर्यंत वावुरता जालें कळ्ळें म्हाका कळ्ळें तू ही वणी तो भाऊ पूर एकाच फार्तीशी म्हाका उंकून पळोवचो मुसोंग एक्की ना कळ्ळें म्हाका जाय तर डॅडी आज म्हजी मम्मी म्हणी आसली तर ती म्हज्या पक्षाक रावती आसली तशें न्ही पुता तुका एक बरो फुडार लाभपाची म्हणली आमची एक आशा अरे डॅडी हांवें तेंच सांगचें ताका न्ही बापायचे आसा म्हणून खाली करून बसल्यार मुखार कितें ताका काले सांगल्यार म्हज्या आंगार तुडूंक येता तो हांवें डिग्री केल्या म्हाका पुरा करता म्हणून व्हडले व्हडले कुवाड्या कातरता तो जालें कळ्ळें म्हाका अशेंच न्ही तुमकां हांव ह्या घरांत रावचे खुशी ना तें सोमा सांगा न्ही कुवाळ्या कातरता नारळ बेत्ता सावन गुंडावन घाल्या सांगतात जायत हांव येता डॅडी हांव हें घर सोडून येता म्हजो आस्तीचो वांटो म्हाका दी हांव फाल्यांच ह्या घर सोडून भायर सरता आस्तीचो वांटो जाय रे तुका संसार कितें म्हूण तुका कळीत आसा रे आस्त कान घेवन तू खंय वताय रे कलो संसार डॅडी हांवें पळय नासलो गी दुडू आल्यार तसो संसार तूं म्हजे पयशे म्हाका दी म्हजो संसार हांव तूं पळयता म्हजी वाटी हांव तूं बांदता हांव हे घर सोडून भायर सरता जालें ही आस्त हांवें कश्टान वृता केल्ली तुमी दोगांयनी ओट्टूक सांगाता जियेचे सांगाता वावरीचे म्हणली म्हजी आशा हांव जीव आसतनाच आस्त वांटे करीचे की पुता मागीर घाले डॅडी जीव आसतना सांस वाटे करची तूं मेल्ले उपरांत करूंक जायना ताकाच म्हजी आस्त आसांच म्हाका दी हांव काने न्हू घर सोडून भायर सरता म्हजी जिणी हांव पळयता समजलें रॉनी आमी कितें सांगता तें बऱ्याक म्हूण चिंत मम्मी ना जाल्यार हांव तिच्या जाग्यार आसा आमी सांगाता जेवया आनी मोगान रावया खंडीत वणी म्हाका ह्या घरा रावंक जायना तुमी कितेंय सांगा म्हाका ह्या घरा रावंक खुशी ना हांव हे घर सोडून भायर सरता तूं फाल्यां तूं वकिलाक आपय आनी वास्त वांटे करून दी जाय तर आस्त हांव वांटे करिना पूण तुज्या वांट्याक घेवचे पयशे हांव तुका दिता फाल्यांच वकिलाक आपोवन हांव विलेवारी करता तुका कितें जाय कर जाय डॅडी आस्त हांव तुमी कोण गी हांव कोण हांव भायर सरता
म्हज्याच पयना हा नोस गाव आज हांव स्वतंत्र आज म्हाका हांगा तूं काय करताय हें करताय तें करताय म्हणून विचारचो कोण ना आसतना स्वतंत्र आज ते पयशे बरो खाण घेवन बरी एक हॉटेल पळोवन रूम करून थंयच रावन गम्मत मारीची आज ते 4 दीस गम्मत तेंची येनासतना गाद्यांत मातयेंत लोळो म्हाका पिशे तांकां बुदना बुदल्ल्या बरी चिंतीची ए रॉनी काय रे गोनी गंगोन पहिले आत्तूर सांगता हाडले ते ग्लास सायडीक दवर न्हू काल सांपळे ते गोणी न्ही सुडकेस 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 गन खंय बाय सरलय हा काम पण मेळ्ळा कितें काम काम आनी रोळी सांगता वचनांत रे इल्ले व्हडले शीत हांव घर सोडना इला घर सोडायला खंय रावताय तेंच चिंसून आल्लो रे खंय रावचे म्हणून खंय म्हणे एक हॉटलांत रूम करना राव जेटलेंत काय बिये नाका तुझो इश्ट सुरेश असताना तुका काय लागबे 2 दीस आमगेर रावने तुमी घरा येत गे हा तर तुमच्या घरात तुझी मम्मी डॅडी भाऊ बहिणी मावशी दुय्यम सावन सगळे कुटुंब अविभक्त करून दवरला ते म्हाका खंय जागो मेळटा नाका हांव एक बरें हॉटेल पळोवन तांत रूम करन आराम रावता देव बरें करूं तुझी खुशी पण हांवें थंय येवेत न्ही दरा लिस्टा तू येवीत तू मोजोस आम्ही ते ಒಟ್ಟಿಗೆ मेळून गमात करूया जायत न्ही जायत हा रॉनी खंय बाय सरलोय रॉनी बापायची आस्ती कोण बापायची आस कान म्हणायला खंय कितें रॉनीन घर सोडला कितें जालें रॉनी तुका काल सांगचे रुफी त्या घरा रावंक म्हाका खुशी ना ताका हांव मोजीस जीनी जी येवया हांव सांगून घर सोनायला यो कोण रे आता सांगले नाही रे तुझो इष्ट रॉनी म्हणून ओ आका तर येताना दारावंत लागले घेऊन सायडी वस हा सांगले बरी तुम्ही सकाळ सांजेर हांवें बूक करच्या हॉटेला कडेन या थंय सकाळी मेळया मागीर गम्मत करुया गम्मत तरणाटपणाचे मेळ्ळा देणे सुयोगाचा माझा मान पाल्या किते गडा चित्ता कोणे आईच्या दिसा माझा मार 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 रावे अरे तुमचे पहिले यो कोण सांगा रे सकाळी सकाळी गल नाही रे आता म्हणे रे तुझं इष्ट रॉनी म्हणून हो आता उडा सायलो ताका सायडीक दवरा तुम्ही वाट पळया मागीर म्हज्या रुमा कडेन येया आमी थंय मेळून गम्मत करया जायत न्ही जायत वैर रुफी रॉनी बापायची आसकान म्हणायला 4 दीस आमकां बरें जालें ताका सांगा गम्मत मारया वय रे कशें काम ना आमचे कडेन बसन पैसे येयलांत साम्मा सांगलंय तुवें तू स्क्रिप्टार पहिले उडयला काय या या वेळ जालो या जायत तर मेळया मेळया सांजेर मेळया सांजेर मेळया मेळया मेल्या मेल्या बाय हे पाडार इश्ट म्हाका पयशे मेळ्ळे तूं सांगून गम्मत मारचे स्वप्नां देखते तसात म्हजे पयशे ह्या पाडार इश्टा वटू करचो म्हाका मोड ना ती येवची म्हज्या रुमा कडेन सांजेर हांव ती येवच्या पयलें हे गांवसून वयर सरता ते थंयच राखोवन आसून हांवें खंय खांबो आपटलो चिंत पळयता मनीस काय साहेबा दिसा लागी तुका हा धन्या सांगले बरी म्हाका ह्या गांवांत एक बरें हॉटेल जाय खंय म्हणी मेळटा गी कागद तू या गावास नवसायलय म्हूण दिसता म्हाका वय वय हांव नवोसच्या गांवाक आयला ताकाच एक हॉटेल कर ना एक रूम करया म्हूण चिंतून आसा
खंय मेळटा सांग. आमच्या हांगा नमण्या वरांक लॉर्ज आसात. खिंचे जाय ते सांग. सांगल्या बरे तू हांगा काम करूंक आयलाय की वायल्या बिझनेस रायलाय. हांव हांगा काम करूंक येता, बिझनेसाक येता. तुका काय लाग? तुझे कडेन काले सरले ते मात्र सांग. आले बाबा रागार कित्या जाताय? रागार जायनाका. तुका मन आसल्यार सांग. तू लॉर्ज गिर्ज म्हणून पैसे बी बाट कर नाका रे. तू एकच काम कर. हांव म्हणजे धन्या लागीं उलयता. भाड्याक एक रूमी दिवाशें करता. कामी मेळाशें करता रे. खाले खाले काम काम करूंक म्हाका जावचें जाल्यार तर हांव कितें घर सांडून येतो. काम पर ना काम सांगून हांव घर सांडून आयला. मान येसता. काम काही कष्टांचे नाही रे. सुलभाचे. तुका कांयच करीचे म्हणना. खाली म्हणजे सांगात येतो. बस इतलेंच. उरलें पुरो हांव पळयता. पैसे कर येत रे तुका. पैसे करीत गे. मागीर खाली म्हणटा पैसे कर येतो. तू काय खंत करना. म्हज्या वटी ये. उरलें पुरो हांव तू पळयता. जाय तर तू खंय वताय न्ही थंयच म्हाका ह्या फोनवर कांयच बायसरचे आतां ये ने तू. या या. बॉस बॉस नमस्कार. नमस्कार. हो कोण? कोण आहे बॉस? आमकां एक जेवण मेळ्ळा. बऱ्या कामाक उपकार असो. पैसे बरे आत गे. बरे उपकार पडटा. काल एक काम जाय तितलेंच. पुरा काम करता. म्हजेर भरोसो दवर तूं. हो हाका आपोवन हाडले बरें जालें. म्हाका असलोच एका नौकराची गरज आसली. हांव दिता तें काम करूंक तयार आसाय. वय वय हांव तू काल काम जाल्यार करता. झाडचे पुसचे सोड न्हू. मागीर काल काम जाल्यार हांव करूंक तयार आसा. होय गे. तर हांव दिता तें सुटकेस कान गे आनी 6 वरां भितर एका मनशाक पावीत करचें. कितें की सू केल्यार तुजो जीव हांव काडटलो. म्हजो जीव तुका काडूंक अवकाशच मेळना. हांव खंडीत तें सुटकेस काल जाल्यार व्हरून ताका फावीत करता. अलरे सुटकेस हाड. चल हाडटा. म्हाका तुमी कामात व्हरून काड न्ही. म्हाका धरल्यार बरें गे. आयलो आयलो. धन्या सुटकेस. देर खान गे सुटकेस. जागृत. हांव आसा न्ही जन्या. तुमी काही भिये नाकात. बा भयंकर घट्ट आसा बा. ए राव 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 हांगे 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 हांगे. ते काले ताचे भितर काल आसा. हा सुटकेसान काल संबरा पळोवंक तुका अधिकार ना. तू कोण? हांव पोलीस. म्हाका अधिकार आसा. दाखय. ओपन कर. सुटकेसान काल आसता. वस्तूर आसता. हां तेंच म्हाका पळोवंक जाय जे असले. ओपन कर. ना ना म्हजे वस्तूर तूं घाले पळयतले. वच आता. ओपन करताय नाही. आतीर काल आसा पळय. तू दीपावळीक सलोंची कांडी ब्रेडला आमी येना. ट्राय करीचे गे. ट्राय करीचे गे. ते भितर दवरू. तुजे ग्लास बोळसान दवरू आनी तू चल. हांव गांवसून आयला. तू वस्तूर आसात. तुका तितलें समजना. हांव म्हणटा आसा ओपन कर. म्हाका राग हाडे नाका. राग हाडले हाचे भितर असले भायर येता. ओपन कर रे. तू तितले मुखार वचना का? उक्ते करता. वस्तुरा मात्र ते मात्र पळय. दुसरं हां काय ओपन कर. हळे सांगले नाही वस्तू मात्र सांग. ते चहा घालून साखर आणलं. ए साखरे बरी ना ने. खाली दुसरे ते स्मेल आसा. साखर येसो ना ते पोलीस आतांचे.
काले बरे स्मेल ये ड्रग्स ने तू ड्रग्स विकता गे काले? राव ड्रग्स ते साखर ते बरं मागतो ना ये ड्रग्स म्हणजे एक्सपिरियन्स दावे कितलेही बटी पडलेला आहे मनुष्याक ये आज असं तो करा म्हाका गोत्तू ना ते काले म्हणून म्हाका एकल्यान सुटकेस दिवन ये मा सांगले ड्रग्स ब्रदरला गोत्तू नातले म्हाका करता राव हॅलो कॉन्स्टेबल्स म्हाका अर्जंट 3 मनीस जाय बेगी या हॅलो बेगी 3 मनीस 3 कॉन्स्टेबल्स बेगी या तुका करता राव आले साहेब म्हाका सोडू म्हाका घालाक धरतात रे चोर कोण चोराक देरा रे ये बा मोजे कॉन्स्टेबल मोज्यानी गट्ट आसात बा आले साहेब म्हाका कित्याक धरलाय म्हाका सोडा म्हाका कळीत ना होय बा. सामान म्हाका कळीत ना तरले तुका काल कळीत ना पळय सांग पळय म्हाका कळीत ना काय कळीत ना गे मागीर हे काल ते कशे आयले म्हाका कळीत ना तुमकां कशे सांगचे तुका आज करता राव तू गेलो आज राव आला कळलं पळे आण्यांत म्हाका सुटकेस दिवन एकले व्यक्तीक दिवन सांगले म्हाका धरा म्हाका सोडा तोंडा पळय काल उलयतय विटलो पापा सो मनीस म्हाका पळय हांव कसो दिसता हे काल सर सेक्युरिटी बरी दिसता रे तुका काल रे आमी सेक्युरिटी बरी दिसतात गे आमी पोलीस रे पळय म्हाका ते समेत गोत्तू ना वय रे गाद्यांच काम करता यो कितलो पाप पळय ताका सेक्युरिटी कोण पोलीस कोण म्हणून गोत्ता देत ना साहेबानो तो पटी मारते आसा ताणेंत म्हाका दिल्ले सुटकेस तोंडम रे म्हाका म्हाका तुजे गोत्त जाता सोर कद्दले हांव सोर म्हणना गोत्तस ते म्हाका तेही कळीत ना तुम्ही म्हाका सोडा न्हे म्हाका कळीत नातल्यान कितें आसा म्हणून आज तुका करता राव म्हाका आनी मोस केलो म्हाका सोडा आज हांवें व्हडले सयत काम केला हांवें इतले व्हडले ड्रग डीलर आदरला म्हजे हे 2 स्टार आहले 3 स्टार जाता ये ताका धरले हांवें चड उलय नाका तुजे 2 स्टार असले काडून म्हजे घराचे वॉचमॅन करूंक आसा आतां तो म्हूण सायडीक राविल्लेशे सर म्हाका सोडा म्हाका कळीत ना तुम्ही कशी समजूनचे म्हाका कळलं ना अलरे भावानो आज आमचे प्रमोशन जाचे बरे आमी कितेंय करीचे आनी तूं आज तुजे मन पक्का आज आमी कितें करता तुका गुत्तू ना आनी तींत आज आमी कितें हाडलां तुका सांगा पळया कितें हाडलाय एक वात तुज्या मोज्या मरणाक आलेक रे ताच्या मरणाक रे मोज्या मरणाक न्ही रे चल 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 या सक्कर सरून म्हाका दिशी मरतात वेग्गी हे देवा कसली गत म्हजी एक दीस राया बरी जीवन असलो आज मार्गार आसा 4 दिसांचो संसार गम्मतान जीव हांव भायर आयलो पूण ह्या संवसारान म्हाका फटयले पयशांनी म्हाका बुलयले सैतानान नाडले हांवें सगळे होगडायले हांव आनी कशें फाटी वचू म्हज्या बापायक म्हजे तोंड हांव कशी दाखोव ना हांव काबार जालो देवा तुमचो म्हजी काकुळट कर म्हाका राख हांव कितें करचें म्हाका कळना रॉनी भिये नाका तुज्या पातकांची आतां तुका वळख जाली पाश्चाताप पाव आनी पाटी तुज्या घरा वच ना निराशी जायनाका ना निराशी वचना जायनाका रॉनी एक घडी तुज्या बापूयचो मोग नियाळ कर तुज्या बाबाचो वणयेचो उगडास कर कितें जाल्यार रे बापायचे पयशे काणयेन आयलो हांव
आता सकड होऊन डायला आता परत पाठी गेल्यार म्हाका ते स्वीकार करतील गी ना ना स्वीकार करची ना हांव फाटी वचना तू घरा पाठी वचनाका रॉनी खंयच्या तोंडान थंय तू पाठी वेतलय तुज्या आस्तीचो वांटो घेवन हांगा आयलाय आतां तुका कोण स्वीकार करीत रॉनी धैर्य घे तुजे बापायचें काळीज मोगाळ तो खंडीत तुका बक्षितलो वस फाटीं पडनाका रॉनी आनी मुखार बापाय तुजो मोग करिना तुवें तुज्या बापायक सांडलाय तुज्या बाबाचो द्वेश केलाय तुका आनी मुखार घरा रीग खंडीत आसची ना ना हांव घरा पाठी वेता म्हज्या बापायन म्हाका स्वीकार केले नंतर एक गुलामा बरे मनी रावता नंतर नंतर देवा अब्बा अब्बा हांगा कोण एकलो आयला पळय कोण म्हूण विचार तुका कितें जाय म्हूण विचार तूं कोण हांगा कित्याक आयलाय म्हाका तुज्या आबाडे उलोवंक जाय अब्बा ताका तुजेच कडेन उलोवंक जाय खंय आयलो पुता कोण सायबा तू कितें जाय तुका डॅडी म्हाका बक्षी उठ सायबा म्हज्या पांयां कित्याक पडटाय डॅडी म्हाका बक्षी हांव तुजे विरोध आनी म्हज्या बाबा विरोध पाप आदारला कितें मुलय पुता वही डॅडी रॉनी म्हज्या पुता अब्बा अब्बा हो कोण अब्बा तूं कित्याक रडटाय मम्मा मम्मा बेगीन ये कितें रे पुता कितें आरबळ करताय कितें करता सेलिना पळय म्हजो पूत रॉनी फाटी आयला कितें रॉनी पाटी आयला कित्या पाटी आयला ताका सांग ताच्या वांट्याची कोण्णी नांत म्हूण तशें म्हणा नाका पुता हो म्हजो पूत म्हाका सांडून गेल्लो आज तो ताजी गुन्या वळखला आनी म्हजे कडेन फाटी आयला हांवें ताका बक्षिला तूंय ताका बक्षी पुता डॅडी तर परत तो ताचो वांटो विचारीत जाल्यार ना वनी ना ते दळा हांव संवसाराक लाभ धरलो पूण आतां हांव बदलला म्हाका बक्षी वणी आनी मुखार ह्या घरा हांव पुता बरी न्ही एक गुलामा बरी जियेता म्हाका स्वीकार करा वणी तशें म्हणा नाका पुता तूं म्हजो पूतच कितें वगे रावलाय सेलिना डॅडी हांव आज पर्यंत तुजें उत्तर आयकल्या तूं सांगताय तर हांव ताका बक्षिता पूण म्हजो घोव ताका बक्षिता हांव नेना जॉनीक हांव समजयता पुता आज रॉनी फाटी आयिल्ल्याक आमी घरा गम्मत करूंक जाय या आमी भितर या ये पुता जॉनी आयलोय पळय तुजो भाव फाटी आयला तुवें ताका घरा भितर कित्याक रीक दिली तुवें ताका घरा भितर कित्याक रीक दिली परत्यान आमचे सत्यानाश करूंक आयला गी तो तशें म्हणा नाका पुता तो आदलो रॉनी न्ही तो बदलला आले डॅडी आदलो रॉनी बदलला म्हूण सांगून तूं म्हजें आतां मन बदलूंचे प्रयत्न करिनाका ताच्या वांट्याच्या हांगा कांय ना म्हणल्यार मागीर तुवें ताका परतून घरा भितर कशी रीक दिवची सांग डॅडी
ना दटू हांव पयलू सुरोनी न्ही हांव बदलला 4 दीस संवसार गम्मतेन जियेत म्हणलें म्हजे चिंताप सूख जाली हांव आतां बदलला म्हाका बक्षी दट्टू म्हाका संवसारान लुटले तुका संवसारान लुटले आणि आता म्हाका लुटूंक आयलाय गी ना दट्टू तशें सांगी नाका म्हाका बक्षी म्हाका स्विकार कर डॅडी तुका काले करूंक ते कर पूण हांव ताका केदीच बोगसूंचो ना बुता भिये नाका तू कितें मुलारी म्हजो पूतस ये